हरे कृष्णा. सक्कड आमचे गेल बांधवांक आणि भगिनींक गेलो साष्टांग दंडवत प्रणाम नमस्कारू. भारी खुशी जाल्या तुमगेलो तू उपास एक पंता बसचे मेळ्ळे आणि तेव्हाय आजी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाले जन्मतिथी आविर्भाव दिवस असा आणि देवाल दयेन आमकां तांगेले मस्त सेवा मेळ्ळी. आमगेल्या हॉस्पिटलान तू अड्डेच महिने तांणी आशिल्ली ती तांगेले पॅरालिसीस जाल्ले मागीर आणि मेगेले ऑफिसान तू नित्य येवन आनी बसचे आशिल्ले आणि भक्तांक म्हाका सगळ्यांक मेळचे आशिल्ले. मेमोरेबल टाइम 2.5 months इन भक्ती वेदांता. ताजे मागीर प्रति महिन्याक 7 days येवचे आशिल्ले टेकिंग अल्ब्युमिन इंजेक्शन आणि तातूंत आमी पुरो ते मॅनेज करता आशिल्ले ती. ताजे निमित्ती आमगेलो आनी तांगेलो संपर्क फॉर मेरी लागीं जाल्लो. वी केम वेरी क्लोज टू हिम. ते आमगेलें परम भाग्य. परम वैष्णवाली सेवा मेळची, तांगेले अनुग्रह मेळचो, तांगेले मोग मेळचो हे आमगेल्या जिवनांत तुले सगळ्याशी भाग्यमय मेळटीची ते आमकां प्रभुपादा दयान मस्त प्राप्त जाल्या भक्ती वेदांत हॉस्पिटल माध्यमांतल्यान. ताका तरी वी आर व्हेरी व्हेरी ग्रेटफुल. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. चौदा श्लोक आज करता असती. संभूतिं च विनाशां च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतम् अश्नुते. संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतम् अश्नुते. इंग्लिशान अनुवाद अशें आसा. वन शुड नो परफेक्टली द पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्ण. प्रत्येक व्यक्ती मनुष्याक परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णालो परिचय आसुका and his transcendental name, form and qualities and pastimes. आणि तांगेले दिव्य नाम, दिव्य विग्रह, दिव्य गुण आणि दिव्य लीला हाजोय परिचय आसुका. as well as the temporary material creation with its temporary demigods, men and animals. ताजे ओटूची देवान निर्माण केलेले अशाश्वत भौतिक जगत, ताजे वटू अशाश्वत देवता, मनुष्य आणि प्राणी हागेल सगळ्यालो गुर्तू आमकां आसुका, सगळ्या नॉलेज आसुका, अनुभूती आसुका. when one knows this, he surpasses death. केन्ना आमचे ह्या विशयांत दोन्ही विशयांत संभूती आणि विनाश विशयांत आमकां अनुभूती प्राप्त जाता तेन्ना मृत्यू विशयांत आमकां सरपास जावं येता. मृत्यू आमी पार करून देवाला वच्चे सुलभ जाता. अँड द एफेमरल कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन विथ इट. आणि ताजे वटू हे अशाश्वत जगत आसा तें आमी पार करूं येता. अँड इन द किंगडम ऑफ गॉड ही एन्जॉयज हिज इटर्नल लाईफ ऑफ ब्लिस अँड नॉलेज. आणि ही फरक अनुभूत जाल्ले मागीर देवाल्या शाश्वत लोकांतू गोलोकांतू आमकां शाश्वत जीवन, आनंद आणि ज्ञानपूर्ण ते आमकां लाभ जावचे फाव आसा. मस्त व्हडलो पर्पट आसा. हांव इलेक की लास्ट 2 पॅराग्राफ वाचूं येता.
last two paragraphs. In this mantra, Sri Ishopanishad teaches that one must perfectly know both the Sambhuti and Vinasha material manifestations side by side. ह्या मंत्रांत तू विशेष करून सांगितलं असं की ईशोपनिषद आमकां शिकयता, शिक्षण दिता की प्रत्येक मनशाक संभूती म्हणल्यार द पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हणजे देव स्वतः परमपुरुषोत्तम देव आणि तागेले विनाश लोक म्हणजे तांणी निर्माण केलेले अशाश्वत आणि मटेरियल भौतिक सृजन निर्माण ते आमकां दोन्ही ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತು जावका. By knowing the material manifestation alone, one cannot be saved. केवळ मटेरियल भौतिक जगतांत नॉलेज प्राप्त करून आमकां जन्म मृत्यू दाखवून वांचोवचें कश्ट आसा. For in the course of nature there is devastation at every moment. कितें म्हळ्यार ह्या जगत्यान तूं राबताना तुम्ही केन्ना ह्या जगता विशयान तूं माहिती कोण घेता ती नॉलेज कोण घेता ती ते मस्त काळ टिकना. तात्ता वळेन तूं मध्यें मध्यें तूं विनाश जाता आसा, प्रलय जाता आसा. अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति इह यमालयम. प्रत्येक जीव ह्या जगान तूं मृत्यूक प्राप्त जाता आसा. अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति इह यमालयम. यमालयांतू यमलोकांतू प्रत्येक मनशाक वचुका पडटा. तेन्ना ह्या जगत्या ज्ञान आसा त्या सरता. अशें आसत जावन लय जाता, प्रलय पावता. No one can be saved from these devastations by opening of hospitals. हॉस्पिटल आणि ओपन करून ह्या प्रलयाक मृत्यू प्रलयाक आमी राबोवच्या साथ देना. One can be saved only by complete knowledge of eternal life of bliss and awareness. आमकां केन्ना शाश्वत जीवन, आध्यात्मिक शाश्वत जीवन ताजे विशयान तूं अनुभूती आणि ज्ञान मेळटा तेन्ना मात्र आमी ह्या पुरा प्रलयांतल्यान वांचूक फाव आसा ती. The whole Vedic scheme is meant to educate men in the art of attaining eternal life. आमगेल संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जी आसा त्या मनशांक हे शिक्षण मेळका म्हणून कळलेलें आसा की ते शाश्वत जीवन कशी प्राप्त करूं येता ह्या पुरा शिकोवचे खातीर आमकां वैदिक सिस्टम दिल्लो आसा. People are often misguided by temporary attractive things based on sense gratification. इंद्रिय भोग विशयांतू कसं कसं ना आकर्षक आमकां दिसता, शाश्वत आसता पण आकर्षक दिसता. ताजेन आमगेले मन भ्रष्ट जाता आणि खंय वचुका थंय वचना आणि नाका जाल्ले कडेन वता भ्रष्ट जावन. बट सर्विस रेंडर्ड टू द सेन्स ऑब्जेक्ट इज बोथ मिसलिडिंग अँड डिग्रेडिंग. केन्ना विशय भौतिक विशयांतू आमगेले मन एंटेंगल जाता तेन्ना आमगेले जीवन पुरा विपरीत जावन अधोगती कडेन वता. वी मस्ट देयरफॉर सेव आवर सेल्फ. आमी त्या खातीर आपणाक ह्या पुरा संकटांतल्यान वाचूंक अँड आवर फेलो मॅन इन द रायट वे. आमगेल केवळ आमगेल उद्धार करचो न्ही, आमगेल वट्टो आशिल्ल्या आप्तजनालाय उद्धार करूका आणि योग्य मार्गान तांकां आमी प्रेरणा दिवका. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लायकिंग ऑर डिसलायकिंग द ट्रूथ. आमकां सत्य पळोवन खुशी जाता की खुशी जायना ताचेर कसरनय फरक जाना. इट इज देर. सत्य खंय आसा तशी थंय आशिल्ली आसा. इफ वी वॉन्ट टू बी सेव्ड फ्रॉम रिपीटेड बर्थ अँड डेथ वी मस्ट टेक टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. आमकां बद्दची जन्म मृत्यू श्रृंखलेंतल्यान मुक्त जावचें आसल्यार आमकां देवाल भक्ती करका ती पडटा. देर कॅन बी नो कॉम्प्रोमाइज फॉर दीस इज अ मॅटर ऑफ नेसेसिटी. आनी तूं कशी करूं येता, उणी करत की चड करूं येता अशी कॉम्प्रोमाइज करूं जायना. कित्याक म्हळ्यार हे अति आवश्यक आयटम आसा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः.
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ईशोपनिषदांतलो भारी महत्वपूर्ण श्लोक असा आणि स्वामी प्रभुपादान आणि तू भारी मन लावून दिग दिग परपोट दिल्या ती त्या म्हणारी सक्कड शास्त्र वेद उपनिषद पुराण अरण्यक इतिहास रामायण महाभारत आणि पुरा मेळू विचार केल्यार आमकां दिसता की 3 नमुने शास्त्र आसा ती। एक नमुने शास्त्र म्हळ्यार सत्वगुणी शास्त्र, अनेक नमुने शास्त्र तमो सत्व रजोगुणी शास्त्र आणि थर्ड नमुने शास्त्र म्हणजे तमोगुणी शास्त्र। तमोगुणी शास्त्र पालन केले मागीर तमोगुणी मनुष्य तमोगुण पार करून रजोगुणांतू येता ती। रजोगुणी शास्त्र पालन केल्यार रजोगुणी मनुष्य रजोगुण पार करून सत्वगुणांत पावता आणि सत्वगुणांत तो आले मागीर सत्वगुणांतुले शास्त्र पालन केल्यार सत्वगुण पार करून विशुद्ध सत्वगुण तांतू मनुष्य स्थिर जाता आणि विशुद्ध सत्वगुणांतू त्याला शास्त्र आसा ती श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता, चैतन्य चरितामृता, भक्तिरसामृत सिंधू या पुरा शास्त्र सत्वगुणी शास्त्र नाही। सत्वगुणा मुखार वचून विशुद्ध सत्वगुण खंयचे आसा तांतू ती शास्त्र येता ती। त्या तरी ईशोपनिषद हे दिव्य शास्त्र आसा। त्या तरी प्रभुपादान पसंत केले की केवळ दिव्य गुणांतूं शास्त्र घेवन ताजेरी कॉन्सन्ट्रेट करून सगळ्यांक ताजे अनुवाद करून सांगिल्ले आसा। सर्वप्रथम भगवद्गीता, मागीर श्रीमद भागवत, मागीर चैतन्य चरितामृत, मागीर ईशोपनिषद, भक्तिरसामृत सिंधू आणि उपदेशामृत हे पुरा शास्त्र दिव्य गुणशास्त्र। अमलम पुराणम कशी भागवत आसा तशी पुरा अमलम शास्त्र। तांतूल एक शास्त्र ईशोपनिषद। उपनिषद 108 उपनिषद आसा ती ಒಟ್ಟು मेळणू। त्या 108 ईश उपनिषद, ईश भगवंता विशयांतू खंयचे वर्णन करता त्या ईशोपनिषद। तांतूल 14 श्लोक आसा आणि तू सांगिल्लें आसा की संभूती म्हळ्यार देव परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान गोलोकेश्वर तांगेल विशयांतू ज्ञान आणि अनुभूत जावका म्हणून सांगिल्लें आसा। केदळ ते मनुष्याक मनुष्य जन्मांतू आयले मगिरी परमपुरुषा विशयांतू श्रीकृष्णा विशयांतू नॉलेज, अनुभूती, आसक्ती, प्रेम आणि भक्ती निर्माण जायना तेदळ ते मनुष्य जीवन सफल जालें म्हणून सांगचे जायना। आणि या जगांतू या जगत्यांतू आमगेलें आयुष्य काडटा आसतना आमकां दुड्ड कमोवका पडटा ती, आमकां वस्त्र जावका ती, आमकां जेवण जावका, आमकां न्हीद आवश्यक आसा, अगत्य आसा, आमकां शिक्षण घेवका पॉलिटिक्स जाता अशी पुरा मस्त ऐहिक धर्म आसा ती। शरीर धर्म म्हणून येता ताका, हे जगत्या धर्म म्हणून येता। जगत्यांतू चलचे खातीर धर्म आशिल्ले धर्म व्यावहारिक धर्म म्हणून आसा ते पुरा आमकां अगत्य आसा। त्या खातीर जगत्याचेही नॉलेज आसका म्हणून सांगिल्लें आसा ह्या श्लोकांतू। केलाव मेरी मात्र देवाल नॉलेज असल्यार सांग आसा पण मागीर जगत्यांतू रावचें कशें म्हणून कश्ट जाता। सक्कड मनुष्य घरदार सोडून कुटुंब सोडून हिमालयांतू वचून गुहेंतू रावचें जायना। Not even 0.005% people are there in the Himalayan caves. तांतुले 99.99999% ज्यान पुरा आमी गृहस्थ आश्रमी आणि कुटुंबियांत राबतलीं ती। आमकां मस्त नमुन्या अगत्य आसा, मस्त नमुन्या कर्तव्य आसा, मस्त नमुन्या बंधन आसा। आमकां श्राद्ध कोरका, आमकां पूज कोरका, आमकां मस्त नमुन्या
धनार्जन कोरका, सामाजिक नियम पालन कोरका, देश नियम पालन कोरका, सकट कडेन आदर्श व्यवहार जावका, ताका तरी जगत त्या नॉलेज असचे आवश्यक आसा. आज कशी आम्ही आता भजन करता म्हणल्यार का, आज एकादशी आम्ही भजना कार्यक्रम केला, कीर्तन मिनिस्टर केल्या, आता कोंकणीन तू आमगेले भागवत प्रवाह चालू आसा. पण ताजे ಒಟ್ಟುच आमकां ಗೊತ್ತು आसा का की आता कोरोना सेकंड वेव्ह चालू आसा. आम्ही हे कार्यक्रम करताना आमकां कसं कसं नियम पालन करता, ಒಟ್ಟು येवच्या नज, झुमार ಒಟ್ಟು येवेत, भायर वचचे असल्यार मास्क घालका, भायर वचचे असल्यार डिस्टन्स दवरका, भायर वचचे असल्यार घरला आयले मागीर न्हाव न्हू आणि वाफ घेवका आणि घोट भरका हळदी आणि मिठाचो. हे पुरो नॉलेज आवश्यक आसा. कित्याक म्हळ्यार भजन करताना आम्ही ह्या वस्तूर लक्ष दिनात जाल्यार आमकां कोरोना जावचे फाव आसा, अज्ञान जावन. आणि तशें जाल्यार मागीर मस्त कश्ट जाता, आणि ते कश्ट जाल्यार मागीर भजन करूंक जायना, नामस्मरण करचें जायना, ताप येता, उसरमटी येता, खांक येता, मस्त कश्ट जाता. तेन्ना तुमगेले देवा विशीं कितले आशिल्लो इंट्रस्ट त्या इंट्रस्ट आमकां एक्झिक्यूट करचो जायना, पालन करचो जायना. ताका तरी सार असार विवेक बुद्धी आसूं का. त्या म्हळ्यार कसन आवश्यक आसा आमकां जिवनांत हे शरीर आणि चलोवचे खातीर ते आमी ऑन दवरका विशय. ताका तरी जशें हांव डॉक्टर आसा, आय एम अ डॉक्टर ऑफ द फिजिकल बॉडी. तर ह्या शरीराक कसं कसं आवश्यक आसा, कसं कसं चांग ना, कसं कसं घातक आसा, वायट आसा, ते गोत्तू आसका डॉक्टरांकय न्ही, सगळ्यांक गोत्तू आसका. कसन खावचें आसा, कसं खावचें नज, कसन घालचें आसा, कसं घालचें नज, खंय राबूका, खंय वचचें नज, कोणा वाटू बसूका, कोणा वाटू बसचें नज, खंयच्या स्कुला वचुका, खंयच्या स्कुला वचचें नज, कोणा वाटू बसूका, कोणा वाटू बसूचें नज. हे फुराक वस्तू आमकां गोत्तू जावका. तेन्ना आमगेले स्पिरिच्युअल लायफ आमी सेव करूं येता. इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमगेलें लक्ष, आमगेलें अटेन्शन आसा पळय, त्या स्पिरिच्युअल लायफा दाखोवन खंय भायर वचचें नज. पण ते भायर वचचें नज म्हणून भायर कसं आसा ताजें नॉलेज आसका. आतां आमी घरा बसलेले एकल्यारी, भायर कोणी गुंडाज, mafias are there or not there, or some bomb blast is taking place, or some fire is taking place or not, हे पुरा गोत्त आसका. आतां आज आमगेल्या बॉम्बेन तूं विरारान तूं एक हॉस्पिटलान तूं आयसीयून तूं स्फोट जावन मस्त दुर्घटना जाल्ल्या, तेव्हा आमकां गोत्त आसका. इतलें म्हळ्यार जगत्यान तूं कसन चल्ला, खंय खंय डेंजर आसा, खंय खंय चांग आसा, ते पुरो आमकां गोत्त आसका. आणि कसन कसन आमकां स्वता खातीर वांचोवच्या खातीर ह्या संकटांतल्यान कशें आमकां वांचूं का म्हणून आमकां ते पुरो नॉलेज आसका. आतां ह्याच वेळार गोत्त आसका की पेट्रोला भाव मस्त म्हारग जाता आसा, शेअर मार्केटाक क्रॅश जाता आसा, आमगेले पोट्टू केल्ले दुड्डू आतां उण जाता आसा, हेवूय आमकां नॉलेज आसका. ते नित्य शेअर मार्केट पळोवचें गत ना, पण एक क्रॉस नॉलेज आसका की हो रोड बंद जाला. आतां आज हांगा दाखोवन वृंदावनावरची ट्रेन बंद जाल्या, आज हांगा दाखोवन हांगा वचची फ्लायट बंद जाला, ह्या पुरो गोत्त आसका आमकां. आज स्कूल बंद आसा आनी काही बंद चालू जाल्ले स्कूल फकत बंद जाला, कॉलेज चालू जाल्ले फकत बंद जाला, अमेरिकान तूं, इंडियान तूं, हे पुरो आमकां गोत्तू आसका. ह्या गोत्त आसल्यार आमगेल्या जिवनाचो प्रमुख उद्देश आसा भगवंताला प्राप्ती करची, ताका सहाय जाता म्हणून ह्या गोत्त आसका. आणि हे गोत्तू जाले मागीर आमगेले हॉस्पिटलांत एक स्वामी आयले, देवामृत स्वामी इज होलिनेस. तांणी सांगिल्लें की या भौतिक जगा विशयान तूं, या मायावी जगता विशयान तूं नॉलेज आसचें आणि ह्या मायावी जगता विशयान तूं डिस्कस करचें म्हळ्यार किर्तना म्हणकी आसचें. ताणें सांगिल्लें टू डिस्कस अबाउट दी डेंजर्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो कीर्तन. व्हेरी इम्पॉर्टंट थॉट, ह्या भारी महत्वपूर्ण विचार आसा. ते म्हळ्यार भौतिक जगतांत तूं सगळ्यांक आकर्शण आसा. चांग आंगवाले, चांग खावचे वस्तू, स्त्री पुरुषाक, पुरुष स्त्रीक भारी आकर्षक दिसता. प्रत्येक वस्तू आमकां हांगा आकर्षण करता आसता ती. आणि सहज जावन आमी भौतिक जगत्यान तूं वग्गी आकर्षित जाता ती. आणि देवा विशयान तूं आकर्षण जावचे खातीर मस्त वेळ लागता. कसं गती करचें तें,
कसं अगत्य, ही प्राय वे करची आत्ता करची नाही अशी पुरा मस्त नमुन्या विचार येतात. पण दुड्ड कमवचे आणि चांग अहवाल घालचे, प्रमोशन जावचे, लॅक जॉन सगळं चांग म्हणून लेखता ती. तेन्ना आमकां ह्या विशयांतू रुची वगी येता. पण ज्या भौतिक विशयांतू आमकां रुची आसा, तोच विशय आमगेल कल्याणा खातीर बाधक आसा. हें आमकां केन्ना कळटा, तेन्ना आमगेलें आध्यात्मीक जिवन बदलची सूर जाता. ताका तरी संत संगती आसूं. संत संगत असल्यार आमकां हें कळटा, की ज्या आमकां मस्त घोड दिसता, रुची दिसता, त्या आमगेल कल्याणा खातीर चांग ना. तें आमकां गोत जाता. संत संगती कसं सांगता, की ह्या जगतांत तूं तथ्य ना. ह्या जगतांत तूं सत्य ना. ह्या जगतांत तूं कल्याण ना. अशें आमकां सांगचें कोणें? संत पुरुशान. आणि जगत मनशां आसपय वर्ल्डली पीपल तांणी कशें सांगचें, अरे काम कोरका तुवें, प्रगती कोरका, कश्ट करून वयर येवका, मस्त प्रगती कोरका, प्रमोशन जावका, चांग बायल मेळका, चांग चेडूं जावका ती, तांकां चांग शिकोवका, मस्त व्हडलें घर आसूंका, गाडी आसूंका, हें पुरा कोरका, हें पुरो अगत्य आसा. नाजाल्यार आमी यशस्वी कशें जावचे? अशी जगत्या विशयान सांगताल मनशां मेरी आमकां आमगेल्या आत्मीक कल्याणासून दूर व्हरताल मनशां. आणि आमगेल्या टेंडन्सी इज टुवर्ड्स वर्ल्डली पीपल. ताण पळय कितले वगी गाड घेतल्या, ताण पळय कितले वगी बंगलो केला, ताण कितले वगी प्रमोशन करून घेतल्या, कितले वर्ष वगी तागेले इम्प्रुवमेंट जाला पळय. तूं कसं करता? तर ते आमकां वगी बद्द दिसता. वय हांव कसं नाही करना. म्हगेलो प्रायस तो कितलो श्रीमंत जाला पळय तो, धनवान जाला. पण हो विशय आमगेल्या आत्म्या खातीर कल्याणकारी ना. कोण आमकां येवन सांगता की हा पुरा मिथ्या आसा. हांतू प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा आमकां, की आमी टॉयलेटांत तूं गेले मागिरी थंय कितले वेळ राबुका? थंय कितले वेळ काम आसा, तितले वेळ राबुका आणि जाल तितले वगी भायर पडका. थंय बसून पेपर वाचूचे आणि मॅगझीन वाचूचे आणि टीव्ही आणि युट्यूब पळोवचे. धिस इज फुलिश कंडिशन. टॉयलेटांत तूं कसन काम आसता तेच काम करून तितलें जाल तितलें वग्गी भायर पडका. तशी टॉयलेट साफ दवरका, टॉयलेट फ्लोर क्लीन करका, पण थंय समय काळ मात्र कितले घालका, उण्यान उणें. तशीची ह्या जगत्यांत तूं कितली रुची घेवका, कितली रुची आमी टॉयलेटांत घेता ती तितली रुची आमी मटेरियल वर्ल्डाक घेवका. प्लीज अंडरस्टँड. एक्झाम्पल इज व्हेरी क्रूड, बट व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. ते टॉयलेट कितले चन्न असले रे, कितले चांग टायल लावले रे, कितले फ्रेग्रंट लावून दवरले असले रे, तांत तूं उण्यान उण वेळ खर्च करका आणि आमगेल्या घरांत तूं, हॉलांत तूं, बेडरुमांत तूं चड वेळ खर्च करका. दिस इज कॉमन सेन्स. तशी ह्या जगत्यांत तूं कितलें आमगेलें काम आसा तितलें उण्यान उणें कर्तव्य, बेसिक मिनिमम कर्तव्य मात कर न्हू. बाकी सक्कड वेळ देवा विशयान तूं खर्च करका. दिस इज बुद्धिमान. दिस इज बुद्धिमंत. ते बुद्धी लक्षण आसा. आणि ह्या नमुन्याची मनस्थिती असलेली, ह्या नमुन्याची विचारधारा आमकां जावका असलेली आमकां कंटिन्युअस नियमित सत्संग करचें मस्त अगत्य आसा. नियमित सत्संग करनासल्यार आमगेलें मन तत्ता वळे भौतीक जगांत तूं धांवता. भौतीक जगत्यांत तूं कसन कसन शायन जाता थंय आमगेलें मन धांवता. त्या खातीर आमी आमगेली वेळ खंय दिता ती तशी आमगेलें आकर्शण निर्माण जाता. आमी आमगेली वेळ चड करून नियमीत करून सत्संगांत खर्च केल्यार आमगेलें मन केन्नाय देवा लागीं वता. थंय आमगेली रूच जाता, थंय आमगेली आसक्ती निर्माण जाता. आनी आमी आमगेलो मस्त वेळ जगत्या भितर आशिल्ले प्रोफेशनल्स की आनी कोणी सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल, सो कॉल्ड मनीड पीपल तांगेले बरोबर स्पेंड केल्यार आमकां दिसता की त्या बद्द आसा, त्या चांग आसा, ते आमगेले कल्याणकारी आसा, ते जावपातीची, ते अगत्य आसा म्हणून आमकां मनान तूं दिसच्याक सूर जाता. आणि संत संगती केल्यार आमकां देव अगत्य आसा, देवा लागीं वचूका म्हणून अगत्य आसा, जन्म मृत्यू शृंखलान तूं मुक्त जावका हें अगत्य आसा. ह्या पुरा विश्वास आणि अनुभूती आणि साक्षात्कार आमगेल्या हृदयांत आनी मनांत बुद्दीन तूं दृढ जाता. त्या दृढ जावचे खातीर
त्या अधिष्ठान प्राप्त करची खातीर आमकां सत्संगती दवरपाक तिची. आणि व्हॉट इज ईशोपनिषद टेलिंग अस की देर हॅज टू बी राईट बॅलन्स. आम्ही खंयच्याय विशयांतू अतिरेक करचे नजा. प्रत्येक विशयांतू प्रॅक्टिकल जावन आमगेल्या अवस्थेविषयी पूर्ण नॉलेज आसून त्या अनुसार आम्ही कार्य करता. आता खांक येयल्यारी खांके वखद घेवका, ताप आयल्यारी तापा वखद घेवका, कोरोना जाल्यारी क्वारंटाईन कोरका, ताचे पुरो नियम पालन करका. कितें म्हळ्यार देव प्राप्त करचे खातीर एक यंत्र आसा, तें म्हळ्यार हें शरीर. ते केन्ना स्वस्थ आसता, आरोग्य संपन्न आसता, तेन्ना ह्या वेहिकलांतल्यान देवा प्राप्ती करच्या साध्य आसा. त्या खातीर ह्या वेहिकल केन्नाय चांग अवस्थेन दवरचे खातीर सक्कड नियम पालन करचा पडटा. आमी कितलीय देवाल भक्ती केल्यार राती आमकां न्हिदुका पडटा. राती न्हीद खोळून आमी देवा भक्ती करची जायना. केला आमगे शरीर रोगग्रस्त असल्यार आमकां भक्ती करूं जायना. आमी कितलेय मस्त चांग प्रवचन दिव येता, चांग भक्ती करूं येता, जप करूं येता, एक पर्यंत 104 ताप आयल्या मागीर कसंय करचें जायना. एक पर्यंत मत्या दूख सुरू जाल्यार कसंय करचें जायना. एक पर्यंत बीपी 150 100 जाल्या मागीर कसनय मत्यान तो विचार वचना. कसनय विचार भायरपणा विचार भितर वचना. मन सुन्न जाता. आणि केन्नाय कोणी मोगा मनशां मृत्यू पावले मागीर आमकां कसनय विचार करूं जायना. आतां काल आज सकाळी हांव एक बायले मनशे वाटून फोन केलो उरलेलो. तिगेले बामूण म्हगेले एकदम खास क्लासमेट फ्रॉम 10 years ऑफ एज. तो अचानक कोविडांतू गेल्लो. तर तिगेले बायले वाटून आज हांव उलयल्लो. तर ती आनीक शॉकांत वचता. तिगेले मनांत तूं कसनय विचारना. ब्लँक जाल्या ती पुरो सुन्न जाल्या. हे सांगचे कारण म्हळ्यार कसनय की केन्ना आमगेलें मन, केन्ना आमगेलें शरीर अस्वस्थ आसता, कश्टार आसता, रोगांत आसता, दुख्खार आसता, तेन्ना आमगेल्या आयुश्याच्या जे लक्ष्य आसा आमगेलें भगवंत प्राप्ती तें आमकां करूं जायना. त्या खातीर शरिरा विशयांतूय नॉलेज आसूंका पडटा. कशी शरिराक स्वस्थ दवरका, मन कशी शांत दवरका, बुद्धी कशी शुद्ध दवरका, ताजेय नॉलेज आसका. कित्याक म्हळ्यार शरीर, मन आणि बुद्धी ह्यावे शरीराची सूक्ष्म आणि स्थूल मात्र. पण त्यावेळी शरीर आसता. ताजे मागीर आत्मा आसा आमी. तर आत्म्याक निरोगी रावचे खातीर आत्मा आरोग्य संपन्न आसका जाल्यार शरीर आरोग्य संपन्न आसका, मन आरोग्य संपन्न आसका आणि बुद्धी आरोग्य संपन्न आसका. मन आरोग्य म्हळ्यार शांती, निर्द्वंद्व. शरीर आरोग्य शांती शरीर आरोग्य म्हळ्यार फ्री फ्रॉम डिसीज, रोगमुक्ती. बुद्धी आरोग्य म्हळ्यार भ्रष्ट बुद्धी नासुका, शुद्ध बुद्धी आसुका, सार असार कसा म्हणून गोतू आसुका, सद असद विवेक आमकां कळका. ह्या पुरान 3 नमुने आरोग्य आसा. ह्या 3 नमुने आरोग्य असल्यार मात्र आत्म आरोग्य प्राप्त जाता. आत्म आरोग्य म्हळ्यार देवाविषयी रुची, देवाविषयी सेवा करची इच्छा, देवा प्रती आसक्ती, देवाविषयी निष्ठा, मोगू ह्या फुरान निर्माण जावचे खातीर शरीर आरोग्य, मन आरोग्य, बुद्धी आरोग्य आसुका तिची. आणि त्या शरीर आरोग्य, मन आरोग्य, बुद्धी आरोग्य आसका जाल्यार ताजे विशयान तूं नॉलेज आसुका. आज हांव अनेक फोन केलेलो सकाळी. कितें म्हळ्यार एक दिल्लींतू एका घरांत सकाळान कोरोना जाला आणि तातूंत मेन दादले मनुश्य भय जावन इतलो इज गॉन इन डिप्रेशन. म्हळ्यार मन आरोग्य ना थंय. मन रोगग्रस्त जाला. शरीरान तुका कसर कश्ट ना, मन भय्यान ग्रस्त जाला. त्या खातीर 1 hour 30 minutes आय स्पोक टू ब्रिंग बॅक द मेंटल हेल्थ टू नॉर्मल. आणि केदळ थंय मागीर निमगेले आज कितें जप केला 2 गंटला की 8 माळ जाल्या मात्र काही आणि 8 माळ बाकी आसा काही एकादशी दिवसांत. कितें म्हळ्यार मन आरोग्य संपन्न ना आजी. मन दुखार आसा. त्या दुःख आशिल्ल्या मनाकय कशी नॉर्मल करता म्हणून गोत्तो आसुका. नातल्यार एकादशी काही जप जायना, जन्माष्टमी काही जप जायना. मन चंगा तो कटौती में गंगा, सर सलामत तो पगडी 50. आमगेले की 50 कोट असल्यार कसाने उपयोग ना. आरोग्य संपन्न असल्यार मन शांत असल्यार 50 कोट घालून लायकय संद जाऊ येतं. नातल्यार 50 कोट त्या कपाटात व्हरतात, काही ताका मूल्य ना. त्या खातीर आत्म उन्नती करचे खातीर आमकां
शरीर आरोग्य, मन आरोग्य, बुद्धी आरोग्य सांग दवरका इथे मारी अगत्य आसा. ताजे विशयी नॉलेज प्राप्त करका. कोणा कोणा नॉलेज आसा तांगेल्या वचून नॉलेज प्राप्त करका. पण तांतू भितर वचन आसा चड कितले आवश्यक आसा तितले मात्र नॉलेज घेवन आमकां आमगेली गाडी चोलका तितले आमकां नॉलेज आसका. ताजो ह्या श्लोकान तुला परपोट होच आसा की आम्ही आमगेल्या मन बुद्धी आणि शरीर या विशयान तू पर्याप्त मेरी रिक्वायर्ड नॉलेज हॅज टू बी देअर. आमकां कसन खावका म्हणून आमकां गोत्तू आसका. आमकां खावच्या खातीर चांग खंयची वस्तू, वायट खंयची वस्तू, आरोग्याक अनुकूल खंयची वस्तू, आरोग्याक प्रतिकूल खंयची वस्तू म्हणून प्रत्येक मनशाक गोत्त आसका. त्या खातीर डॉक्टर जावच्या गत ना. मनशाक केन्ना खावका पडटा तेन्ना कसं खावका म्हणून गोत्त आसका. कसं खावचें नज तेवूय गोत्त आसका. दिस इज कॉमन सेन्स. आणि ते गोत्त असल्यार मात्र आमगेले कितलेय सिंपल जावो एरिस्टोक्रेटिक जीवन असलेली त्या यश मेळता किंवा मेळना ते नॉलेज आसका. आम्ही भारी दुर्बळ असल्यारी आमकां नॉलेज आसका. आम्ही दुर्बळ असल्यार आमकां नॉलेज आसका. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या खातीर नित्य पेपर उगवणू 60 पान पेपर पूरा वाचूचा गत ना. Beginning to end, all the advertisement, all the political news, all the financial news, all social news, all the every single thing, accident and number of corona patients in every state, every of whole world, त्या गत ना. पण what concerns me in my welfare, I should know. म्हाका मेगेल आत्मकल्याणा खातीर कसं कसं ना नॉलेज आसूं का जावं का तें म्हाका गोत्त आसता. ते मात्र अशी पळोवका 5 मिनटां तू आणि आमगेल कामां लागू का. आता 3 वर्ष सॉरी एटलीस्ट 10 years have passed. There is no newspaper at home. कितें म्हळ्यार त्या व्हॉट्सएपार पुरा येता न्यूज. ते 2 मिनटां तू पळय येता कसं चल्ला म्हणून. आणि तितले इनफ आसा. ते न्यूजपेपर घेवन पुरा नाका जाल्ले न्यूज वाचूचे गत ना. संडे लोकसत्ता पुरवणी, महाराष्ट्र दिवाळी पुरवणी आणि गणपती पुरवणी, ठाणे पुरवणी आणि डोंबिवली पुरवणी वाचच्या गत ना. देयर नो नीड. तुमगेल्या एरियान तो तुमकां कसं नागत आसा. खंय रोड ब्लॉक केला आजी, खंय लॉकडाऊन केला, खंयची ट्रेन बंद आसा, कसन करचें जायना ते गोत असल्यार पुरो. आणि ते गोत जाता. चिके 5 मिनटं अशी मोबाईल पळयल्यार पुरा कळटा. ताजे खातीर 2 घंटे घालचे गत ना. We are not going to give प्रवचन on that. How much I know about a situation. आणि मानतार मनशाक एक गंमत आसा सांगिल्लें. तांकां म्हळ्यार कसलें काम नासता, रिटायर्ड जाल्ले आसता तांकां खंय काम ना. पूण ते पेपर वाचून सकाळां सांगचें आसा की म्हाका हेवय गोत्त आसा, म्हाका तेवय गोत्त आसा, थंय नागपुरा अशें अशें जाला, मेंगलोरा तशें जाला, उडपा तशें जाला, सांतेकाटून त्या जाला, ते पुरा सांगचें आसा. ताचे कांय लाभ ना. पण वेळ कशी काडचो म्हणून गोत ना. इथे म्हळ्यार सत्संग ना म्हणून वेळे कशी उपयोग करता म्हणून गोत्तू ना. म्हणून वेळ कशी काडचो कळना निमित्ती नाका जाल्ले आमी पंचायतीक करून बसता ती. त्या खातीर सत्संगती उपास सांगची काम 1000 पण सांगल्यार उण आसा, लाख पण सांगल्यार उण आसा की सत्संग कितले महत्वपूर्ण आसा म्हणून. आणि तशी म्हळ्यार ह्या जीवनान तू सत्संग भारी दुर्लभ आसा. दुर्लभ मानुष जन्म सत्संगे तरौ ए भव सिंधुरे. या दुर्लभ मनुष्य जीवनान तुई सत्संग मेळचो भारी कष्ट आसा. आमी पळयता तुम्ही आता एक हप्त्यान तू 3 पंथां मेळटा ती. पण दिसाक 24 घंटे आसा ती. तांतू 24/7 168 hours तांतू आमी 3 किंवा 6 घंटे सत्संग करता ती. तेव्हा भाग्यमय. आता करोना आयले मागीर ते झूम जाला म्हणून ते मेळटा. नातल्यार physically is only once a week or once in 15 days or festivals. आता आमकां कळटा की सत्संग दुर्लभ आसा म्हणून. इथे म्हळ्यार सत्संगान तू गेले मागीर न्हीद येता. लक्ष एकाड तेकाड वता. मनान तू मस्त विचार येता ती. मोबायलान तू मेसेज येता, कोणाचो फोन येता, कोणी अगत्या फोन करता. तर सत्संगान तू कितली बाद आसा मध्येन तू. कितले कश्ट आसा ती. कितले व्यवधान जावचे भाव आसा. त्यामुळे सत्संग करचे म्हळ्यार भारी सुलभ नाही. सत्संग म्हळ्यार केन्ना आमकां तांतू बसले मागीर या जगत्या विषयी
विरक्ती निर्माण जाता तो सत्संग. सत्संग म्हळ्यार खंय बसले मागिरी कसं आयकू पडता ते आयकू पडले मागिरी कृष्णा विशयी मोह निर्माण जाता. कालचे पाशी आज चड जाला. हाचो अर्थ आम्ही सत्संग केलो. मात्र तिलक लावून आशिल्ल्यान तूं बसून वचून गप्प मारून गपलास करून आयल्यान ती तो सत्संग जायना. तांगले वट्टू वचून आईस्क्रीम खाऊन आली ती, तांगले वट्टू वचून सिनेमा पळोवन आली ती, पिक्चर पळोवन आली ती. दॅट इज नॉट सत्संग. आणि देवाल विशयी चर्चा केली मागिरी आमकां विशय वस्तूंतल्यान मोग उण जावका आणि देवा विशय वस्तून तूं मोग चड जावका तशें जाल्यार मात्र त्या वस्तूक सत्संग म्हणका. म्हणून सत्संग करतानाय सत्संग जावका म्हणून आमगे लक्ष आसता ताजेर, आमगेलें मन ताजेर आसता. आपो सांगता सत्संगांतू तथाकथीत सत्संगांतू आसतानाय आमकां सत्संगांतूय मन आसुका आणि सत्संगांतू कसन प्राप्त जावका ताजे वरी एकाग्रता आसुका. आणि ती एकाग्रता केन्ना प्राप्त जाता तेन्ना आमकां सत्संगाचो लाभ सत्संगा निमित्त जाता, सत्संगा मणके जाता आणि जावका. I hope you understand what I'm saying. I will explain in English also. While doing satsang also we have to focus on getting the essence and meaning of satsang in practicality in our life. It has to result in more attraction to Krishna and detachment from material world. तेकेन जाता तेन्ना आज आमगेलो शुक्राराचो सत्संग जाल्लो अशी आमी म्हणून येता. नातल्यार आमी शुक्रारा आणि बुधवारा आणि सोमारा 2 घंटे खर्च केलो पण आमगेले विशय आसक्ती तशी आसा आणि देवा विशयी चड मोग जाय न्ही म्हळ्यार आमगेलो वेळ व्यर्थ गेलो. वायट जाय न्ही पण पूर्ण लाभ आमी घेल न्ही. खंय 100 रुपये मेळका आशिल्ले ते आमी 10 रुपये घरले घेवन आयली. 100 रुपये मेळचे साद आशिल्ले, हांव आशिल्ले. आम्ही आमगेली एक चूक करून 100 रुपये जागेरी 10 रुपये घरला घेऊन आले. 10 रुपये वाईट नाही, इट्स ओके, इट्स गुड. पण 90 रुपये मेळका आशिल्ली ती मेळ्ळी आमकां. ते म्हळ्यार आमगेल फॉर्म्युला खंय की चुकला, आमगेल मन खंय की चुकला, आमगेलें अटेन्शन खंय की ना आशिल्लें. ताका तरी मनुष्य जन्मान तूं दुर्लभ आशिल्लो सत्संग तांतूय योजनापूर्वक विचारपूर्वक कार्य करता. नुसता वचून येवचें न्ही, ताचे खातीर तयार करता, मानसीक तयार आसता. त्यातल्यार सत्संगाक गेले मागीर सुरवे 15 मिनटां आमगेलें मायंड भायर आसता. ते भितर हाडचे खातीर एक 15 मिनटां जाता. टू ब्रिंग द मायंड बॅक, गिव अप द आउटसाइड वर्ल्ड अँड कम इन सत्संग, ताकाय वेळ जाता टू सेटल डावन. मध्येन तूं एक काळ सत्संगांत आमी आसा ती तेन्ना मनान तूं विचार येवन मन आनी खंय भायर वता. शरीर हांगा आसा, मन खंय भायर गेला. आणि केन्ना सत्संगांत तूं मन लागता आमगेलें तेन्ना सत्संग सरता. आणि एक पंता सोरची वेळ आयली वय मागीर आनी खंय वचचे आस की गाडी खंयची धरची, बस खंय मेळटा की, पावस पडतास की, सत्य हाडला की ना, आणि खंय घरला की जेवण केला की ना, चेडू घरला आयले की ना, अशी आमगेलें मन सत्संगांत उलयना एंडाक ऑलरेडी भायर वता. सो एसेन्शियली आमी 2 घंटे बसले म्हणल्यार का तातूंत कितली मिनटां आमगेलें मन थंय आशिल्लें, खंय आमगेलें मन थंय एकाग्र जावन आशिल्लें की ना आशिल्लें, आणि आमी कसन प्राप्त केला त्या 2 घंट्यांत तूं कितली मिनटां कसन प्राप्त केला. व्हॉट इज टेक होम मेसेज, व्हॉट इज अवर इन्स्पिरेशन, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या खातीर प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक वस्तू ती वेल प्लॅन्ड आसुका. की सत्संगा वेळारी सत्संगांत तूं मन आसका, कामा वेळारी मन लावन काम करता, आणि जपा वेळारी जप मन लावन जप करता. चॅन्ट while you chant, play while you play अशी आमी सांगता चेडवांक. वॉट एव्हर यू आर सपोज टू डू दॅट विथ फुल हार्ट. व्यवसाय आत्मिका बुद्धी एके हम करून नंदना. प्रत्येक विशयान तूं केन्ना आमी काम करता तेन्ना तूं एकाग्रता आसुका. त्या खातीर ह्या श्लोकाचें सार म्हणल्यार ह्या जगत्यांत तूं आमगेलें जीवन आमी काडटा आसतना ह्या जीवनाचो श्रेष्ठ उद्देश आमकां गोतू आसता. आणि तो श्रेष्ठ उद्देश 100% सफल करचे खातीर एकाड तेकड कसं नासता ताजेय अगत्य नॉलेज आसता. नातल्यार अज्ञान जावन आमी आमकां हार्म करचे फाव आसा ती.
त्या खातीर पर्याप्त म्हळ्यार रिक्वायर्ड तितले मात्र नॉलेज एकाड तेकाडचे आसूं का, व्यावहारिक नॉलेज. आणि त्या व्यावहारिक नॉलेज दवरनू आमगेल मन मात्र देवारी पूर्ण केंद्रित करून आमगेल जीवन आमी काडका. नातल्यार ते इम्बॅलन्स जावन आमगेल उद्देश भारी शुद्ध आसा, पवित्र आसा, चांग आसा, तरी आमकां लक्ष्य प्राप्त जायना. इथे मेरेन आमगेले फॉर्म्युला खंय चुकला. तो चुकूं नज म्हणून प्रत्येक वस्तू त्या त्या जागेर दवरका. सत्संगा वेळार दिसा काम करचो नज. आमगेले कशें अभ्यास आसा, सकाळी जप करतना आमी अरे म्हाका आजी फोन करका, आज थंय मेसेज दिवका, अरे ते काल कर न्ही म्हणून जपा वेळार पुरा उडगास सकाळ त्या वेळार येता सकाळी. तेन्ना आमी मोबायल काडून पळयता ती मेसेज आन्सर करता ती नोट करता ती कसं कसं नाही. सो वी मिक्स अप थिंग्स. सो हाऊ टू डू दॅट? केन्ना जप आसा पळय तेन्ना मोबायल आनी बंद करून भगले दवरका आणि जप मात्र करका. आणि काम करताना काम मात्र करका. तेन्ना एक तूं माळ घेवन काम करचो नज. हरे कृष्ण करता करता काम करचो नज. आणि केन्ना न्हिदोका तेन्ना त्या पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट करून थंय न्हीद मात घेवका. आणि कर्तव्य करताना पूर्ण कर्तव्य करका. केन्ना चेडा वटू आसा ती फुल हार्टेड चेडा वटू आसका. केन्ना शास्त्र वाचता ती अर्द घंटा तर मन लावून 30 मिनिट्स तर तेच एक काम करका. केन्ना आमी हे करतात पळय ताका म्हणटा ती योग हा कर्मसु कौशलम. योग हा कर्मसु कौशलम म्हणणारी आम्ही कसं कसं करता पळय ते परफेक्टली करता ती. द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ प्रभुपाद. परफेक्टली डुईंग थिंग्स ॲट परफेक्ट टाइम. खंयचे वेळार कसा कोरका ते परफेक्टली मन लावून कोरका. दॅट इज कॉल्ड एज योग हा कर्मशु कौशलम. ते आमगेल कौशल्य. त्या कौशल्य प्राप्त करचे तरी सकाळा पशी फूड आहे. सकाळी फर्स्ट कर्तव्य फर्स्ट करका. फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट थिंग इन द डे. त्या केन्ना एक पद सांग नमुने जाता ताजे मागीर बाकी सकड कर्तव्य दिसान तूं लायक जाता ती. ऑन इट्स ओन दे फॉल इन प्लेस. ताका मस्त कष्ट जायना, मस्त संघर्ष जायना. त्या खातीर आम्ही आयुष्यात तूं केन्नाय वी हॅव टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी. कसं सकाळ पशी महत्वपूर्ण आसा तर ते बरोवका. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर माय लायफ. मागीर नंबर 2 खंय आसा ते थंय बरोवका. नंबर 3 कसं आसा ते थंय बरोवका. आणि ते लिस्ट करून त्याच नमुन्यारी आमगेलें आयुष्य आमी काडका. वॉट वी रोट डावन वी हॅव टू प्रॅक्टिस. वी हॅव टू बी ऑनेस्ट टू आवर ओन प्रायोरिटीज. आम्ही कसं बरयला तूं विचार करून की मेगेल जीवनात तूं ह्या पुरा महत्वपूर्ण आसा. हे नंबर 1 आसा, नंबर 2 आसा, नंबर 3 आसा. त्या प्रमाणे आम्ही कार्य करका. नातल्यार बरोवचे एक आणि करचे एक. आता टाइम आसा जप करचो तेन्ना टीव्ही लावन बसला. आता टाइम आसा जप करचो तेन्ना मोबायल काडून फोन करता आसा. आता टाइम आसा सत्संग तेन्ना आणि कसं नाही मोबायलान तूं पळयत आसा. दॅट मीन्स आमगेल प्रायोरिटी आम्ही कन्विन्स ना ती. आमगेल प्रायोरिटी आम्ही विचारपूर्वक करून बरोवन दवरून त्या आम्हीची निश्चयपूर्वक एक्झिक्यूट करका. आणि केन्ना आमकां दुड्ड कमोवचे खातीर भायर वचचें आसा तेन्नाय त्याच वेळार तूं मन लावून कार्य करून मॅक्सिमम रिझल्ट तूं प्राप्त करका. दॅट इज ऑल्सो योगा कर्मसु कौशलम. सो दिस इज वॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड. प्रभुपाद केन्नाय म्हणटा आसली ती की माय डिवोटीज आर एक्सपर्ट इन वॉट एव्हर दे डू. त्यांनी कसं करता पळय तातूंत तांकां कौशल्य आसा. आमकांय खंयचे कार्य मन लायन अशें करचो ना. मन लावून करका. एकाग्र जावन करका. रुचेन तूं करका. इंटरेस्ट घेवन करका. खंयचेय कार्य आवश्यक असल्यार ते अशी नाका जाल्ले म्हणून करचा नजा. विथ लॅक ऑफ इंटरेस्ट वी शुड नॉट डू. कित्याक म्हळ्यार तातूंत यश प्राप्त जायना. आमगेल वेळ भारी प्रेशियस आसा. भारी उण आसा. टाइम मस्त उरले ना. त्या सान टायमान तूं आमकां मस्त व्हडलें लक्ष्य पूर्ण करचें आसा. त्या खातीर आमगेल्या काळाचो उपयोग आमकां भारी विचारपूर्वक आणि बुद्धीपूर्वक करता. त्या खातीर ह्या बॅलन्स आसका. ह्या बॅलन्स आवश्यक आसका. कितले वेळ जगत्यान तूं खर्च करका. कितले वेळ आमगेले देवालान तूं खर्च करका. आणि चड ते प्रायोरी ह्या विशयान तूं चड वेळ जावका
आणि त्या विशयान तू उणे वेळ जावका. दॅट इज कॉल्ड बॅलन्स. तरणाट्यारी अनसेटल्ड असताना आम्ही पुरा चढ काम करतात आणि चढ मेहनत करून सेटल जावचे प्रयत्न करतात. कशी प्राय मुखार वता पळय तेन्ना आम्ही तो वेळ उणे उणे करता वचूका आणि चढ आणि चढ आणि चढ चढ चढतोय वेळू देवा दिवका. दॅट इज कॉल्ड रियल बॅलन्स. ॲज पर टाइम, प्लेस अँड सर्कमस्टान्सेस. देश आणि काल आणि पात्र ताजे नॉलेज जावन आम्ही त्या त्या विशयाक त्या त्या वेळारी तितलो वेळ दिवका आणि देवा विशयान तू वेळू हगुरगुरू वाडयता वचूका आणि जगत त्या विशयान तू वेळू हगुरगुरू मुखारीक उणे उणे करता वचूका. तशी केल्यार मात्र ह्या आयुष्याच्या एंडान तू लास्टान तू आमकां आमगेली लक्ष्यप्राप्ती जावचे साध्य आसा. नातल्यार ही लक्ष्यप्राप्ती बुकान तू व्हरताली आम्ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम हो आमगेलो क्रम अशी जशी व्हरता. तो ब्रेक करचे असल्यार आमकां विचारपूर्वक आमगेल्या आयुष्याची प्लॅनिंग करता. खंयचो वेळ खंय दिवका ताची प्लॅनिंग करून तशी एक्झिक्यूट करता आणि चढतो वेळू देवाक दिता वचूका. तेन्ना ईशोपनिशदांत ह्या श्लोकाचे वास्तविक अर्थ आमकां कळ्ळो अशी आमी म्हूण येता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.